नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. उजा लागून लुकसाण जाल्ल्या बोट धन्यांक सरकारान दिवची लुकसाण भरपाय. बाणावलेचो रांपोणकार पेलेची मागणी. फार्मागुडी कंटेनराक जालो अपघात. चालक जखमी. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केलो भरती. पोरणो पूल मोडून चांदेल हंसापूर वाठारांत बांदचो नवीन पूल. पंचायतीन घेतलो थाराव. सिमेंट कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्पाक थळाव्या धारगळच्या लोकांनी केलो खर विरोध. प्रकल्प आयलो जाल्यार जातले प्रदूषण, उक्तायली भिरांत. वाळपय पालिकेन मोडून उडयले बेकायदेशीर घर. न्यायालयान दिल्लो घर मोडपाचो आदेश. आणि शिवोले अतिक्रमणां काडून रस्तो रुंदीकरणाच्या कामाक जाली सुरवात. आमदार डिलायला लोबोच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. आणि आता खबरो विस्तारांत. दोन वेगवेगळ्या घडणुकांनी 4 बोटींक उजो लागून जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाय सरकारान नुस्तेकारांक बेगोबेग दिवची. तशेंच ह्या दोनूय घडणुकांचेर खोलायेन तपास करून पोलिसांनी खर कारवाय करपाची मागणी समेस्त नुस्तेकारांच्या वतीन बाणावलेच्या पेले ह्या रांपोणकारान केला. फाटल्या 15 दिसां आदीं वाडी दर्यादेगेर घडिल्ल्या 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी 4 बोटींक उजो लागून त्यो नश्ट जाल्ल्यो. नुस्तेमारी खात्याच्या मंत्र्यान नुस्तेकारांक ह्यो बोटी सुरक्षीत रित्या दवरपा खातीर बाणावले दर्यादेगेर आशिल्ल्या एकूण 51,000 चौखण मीटर जमनींतली सुमार 5,000 चौखण मीटर तरी जमीन दिवची अशी विनवणी पेलेन ह्या वेळार केली. हे 15 दिसां मदेंच तेच वाडी बीच 4 बोटला आशिल्ल्यो. आत दुखू एक पत्ता ना, एक चौकशी ना जाल्यार पुलिसांक रावंडींग बी सद्याक कांय नाय. आमकां कितें जाय, मातशें आमकांय ताकद जाय, आमकांय गव्हर्मेंट हेल्प करता म्हूण कळों जावो. 4 बोट लासल्याय तेंचो इदवास जावन गेलो. आम कॅमेरा गायल्यारी मातशें सेफ्टी आसतली, पूण कॅमेराची कांय खबर ना. आज 15 दीस आम झुजोता हाय आमकें दिच म्हूण. आनी मेन थिंग टुरिजम फिशरी मिनिस्टरान हें आयकोचें. आमचे नोशबान देवागे देण्यान आमकोळे 51,000 स्क्वेअर मिटर बाणाल बिचीचेर जागा आहा आनी तो टुरिजम फिशरी मिनिस्टरा कडेन आहा. आमी आज 3 वर्सां झुजोता हाय. तितूलो आमकां खाली 5,000 स्क्वेअर मिटर आमगे बाणालकारां कोलीकारां दुखून येवन पार्किंग करूं जाता. थिंगा कांय प्रॉब्लम ना. दर्या देगेचे जाग दिच म्हूण मागीर आम थिंगा बऱ्यो बोट पार्क कोतले आनी थिंग कॅमेरा घातले. सेफ्टी आज हे चोयो इतल्यो बोटी बेस्तो बोटींचे हे मार, हे चोयो आमगे बोटी हिंग बेश्ट्यो आसताय. जरी तर तुफान येयले जाल्यार ह्यो बोटयोय गेल्यो, कित्याक त्या टायमार मॅन पावर आसपा गरज. पूण जेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान 5,000 स्क्वेअर मिटर दिलो, आमगेले नुस्त्याकार भाव थिंग बोट पार्क कोतले आनी तेंच काळजां मातशें धादोश जातली. सो हांव कित्याक हो आमगेलो फिशरी मिनिस्टर ओर गव्हर्मेंट हो आमगेलो जागो आम कित्याक दिना तो हांव नक. म्हापशेच्या रेजिस्ट्रार ऑफिसा कडेन सुक्या तणाक लागिल्लो उजो पालोवपाक गेल्ल्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानाक एका ल्हान भुरग्याची पुरिल्ले अवस्थेंतली कूड मेळ्ळी. उपरांत उजो पालोवपी दळान पुलिशेक कळीत करून ह्या विशीं म्हायती दिली. पुलिशेन घडणूक थळाचेर धांव मारून पंचनामो केलो आनी आतां फुडलो तपास चालू आसा.
फायर ब्रिगेड स्टाफ हांगा ते उजो लागला फाल्यां जालें तर तेन्ना तांकां एक हाफ फुल्लेली डेड बॉडी मेळ्ळी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड एंड वी हॅव कंडक्टेड अ थरो इन्वेस्टिगेशन इन दीस मॅटर. Deputy collector also visited the place. We are following the exhumation process because half the body is inside the mud, inside the ground. So we also found out primarily one lady is come saying that 4 days back her child has expired due to the cough and cold. And since the child is small, they have a ritual that it should be buried. So according the mother has buried the child here, and they have done the puja because the flowers, everything is there. So they have done proper the ritual way. They have done the puja, and but since the body is seen outside, we will follow the proper procedure, and we will subject the dead body for the postmortem examination, and we will investigate. Prima facie, there is no suspicious, but we will have to wait for the postmortem report. But the mother is saying that cough and cold was there for the child, and after he died, they only buried it. She says she is from Mumbai, and for carnival they had come to sell the balloons and all that. They are in that place, nearby place, and they are staying. Son of the child. मंगळारा सकाळी फार्मागुडी सर्कला कडेन कंटेनर ट्रक चालकाचे नियंत्रण गेल्ल्यान ट्रक उमथून पडलो. कंटेनर ट्रकाच्या भितर जखमी जावन अडकल्ल्या ड्रायव्हराक कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी भायर काडून ताका उपचारा खातीर GMC हॉस्पिटलांत दाखल केलो. ह्या रस्त्यार सुचोवण्यो दिवपी फलक नाशिल्ल्या कारणात ही घडणूक घडल्या अशें म्हणीत थळाव्यांनी सरकाराचेर फोग काडलो. घडणूक थळार वचून पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केला. आमगे खावपा येल्ले आमी थंयसरल्यान पयलें फूल स्पिडीन म्हणल्यार आतां टर्न बीन व्हडले आनी रोड पण ल्हान आहा. मारली तेणी ब्रेक येयलो हांगसर पडले आमी येयले ते पयला ते ऑयल लीक जाता ते आसा. भुरगे आशिल्ले सगळे जाण पळयताले हांगा आनी ते पयलीं सुद्दां कोण काडी नासले ताका ग्लास फुटले. आमकां दिसलें भंय दिसतालो न्हू ते ऑयल लीक जाता आनी उजो बीन लागल्या. सो आमी गेले आमकां काय मेळना हांवें फोडले ग्लास ते पळय हाती लागला मातशे बेंडेज लायला फोडले ते मागीर लाकूड काडून काडले ते ग्लास फोडले ते भायर काडून मागीर एम्बुलन्साक कॉल केलो चॅक केला आनी ते ऑयल फूल लीक आहा ते म्हाका भंय दिसताले भुरगे हांगा हे करताले पळय हे सर्कला लागून खूब फावटी जाला हांगा एक्सिडेंट भुरग्याचे ड्रायव्हर ट्रॅप जाल्लो भितर ड्रायव्हर ट्रॅप जाल्लो फूल ट्रॅप जाल्लो ड्रायव्हरच दिसना ड्रायव्हर दिसना हे सीट आहा पळय तेजेर आशिल्ले फूल चड मार लागले का चड मार म्हणल्यार माथ्यार लागला आनी मातशे हाती तेगे ह्या पळय डिस्लोकेट जाल्यात आनी आमी भायर ओडले पळय तेका लागले. मंगळारा सकाळी पणजे हिरा पेट्रोल पंपाकडे दुचाकी आणि चारचाकी मदीं अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवपी चुकीच्या वाटेन येतालो तेन्ना चारचाकी गाडयेक नेटान धपको दिल्ल्या कारणात हो अपघात जालो. चारचाकी चलोवप्याक कसलीच दुखापत जावंक ना पूण दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयान उपचारा खातीर ताका दाखल केला. मंगळारा सकाळी सुकूळ चर्ची लागसर 2 दुचाकी मदीं अपघात जालो. एक दुचाकी रस्तो हुपताना सरळ मुखार वचपी दुसऱ्या दुचाकीक फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो. ह्या अपघातांत दोनूय दुचाकी चालकाच्या हातांक बरोच मार लागला. तशेंच ह्या अपघाताक लागून तांच्या मदीं बरोच वेळ वादावादी जाली आनी कांय वेळ येरादारी थंय आडखून उरिल्ली. पेडणे मालांतल्या हंसापूर चांदेल पंचायत वाठारांतल्या मुख्य रस्त्याचेर जो अशीर पूल आसा त्या सुवातेचेर नवो पूल बांदचो ह्या संबंदांतलो थाराव चांदेल हंसापूर पंचायतीन घेतला. ताची कारवाय करपाक संबंदीत खात्या कडेन हो थाराव धाडला अशी माहिती सरपंच तुळशीदास गांवसान दिली. मोपा विमानतळ सुरू जाल्ल्यान 4 वाटांनी गाडयांची संख्या वाडिल्ल्याचें दिसता. फुडारात हो पूल धोकादायक थारू येता त्या खातीर सरकारान आदींच ह्या पुलाचेर समांतर पूल बांदचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हो सगळ्यात जुनो पूल आशिल्लो आनी आयज ज्या तरेन हांगासर पेडणे मतदारसंघाचे प्रकल्प येता तातूंतल्यान आतां एअरपोर्ट चालू जाल्लो आसा आनी हांगासर खुबशी रहदारी वाडलेली आसा. एक्चुली हो आतां मेन जाल्लो हा महामार्ग जॉयनींग फ्रॉम गोवा टू महाराष्ट्र दोडामार्ग आनी हांवें ऑलरेडी एक्चुली ह्या संदर्भान म्हणजे पुलाच्या संदर्भान म्हणजे हो धाकटो पूल रहदारीक अडथळो आनी हो कुंकोज जाल्लो आसा म्हणून हांवें ऑलरेडी एक्चुली आमच्या पंचायतीन ठराव घेवन
आमच्या आमदाराच्या नजरेक हाडून हो एक ठराव घेऊन आमदाराक सांगलेले आसा की बेगीच्या बेगीन सरकार दरबारी प्रयत्न करून ह्या पुलाचेर किंवा हो पूल नवीन बांदचो किंवा ह्याच्यासाठी पहिला अनेक पूल बांद जेणे करून रहदारी जी सध्या वाढल्या पळय त्याच्या लोकांक खंय तरी लोकांची सोय जावची. आणि माझ्या मते तरी आयज जितले हांगासर हेवी ट्रक जे ट्रान्सपोर्ट करता पळय अशें एक फावटी ह्या पुलाचो भंय दिसता की केन्ना पूल कोसत गा म्हणून. कित्याक ह्या पुलाची बांदणी जी आसा पळय खूब पयलीं केल्लेली आनी त्या टायमाचेर इतली रहदारी ह्या भागात नासली एक्चुली. सो आमचे ऑलरेडी म्हाजो प्रयत्न आसा की आमदाराच्या सहकार्यान जाता तितलो बेगीच्या बेगीन ह्या पुलाचें काम नवीन करप किंवा हेका पॅरल दुसरो एक पूल बांदप ह्या सगळो म्हाजो ऑलरेडी पाठपुरावो चालू आसा. धारगळ 2 खांब वाठारांत लोकवस्ती लागसार जावपी सिमेंट कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. लोकवस्ती कुशीक नगर नियोजन खातें कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्प उबारपाक कशी मान्यताय दिवपाक शकता असो प्रश्न थळाव्यांनी केलो. हो प्रकल्प जालो जाल्यार धारगळ वाठारांत चड प्रमाणात प्रदूषण जातलें. त्या खातीर सरकारान तशेंच आमदारान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. इंडस्ट्री जो झोन आहा त्या इंडस्ट्री झोनान हांव म्हणटा की बरे तुमी कितें प्रोजेक्ट हाडा. हांगासर प्रोजेक्ट जो हाडला तो RMC प्रोजेक्ट हाडलेलो आनी हांगासर म्हाका दिसता TCPन कितलेशे लोकांचे एप्रूव घराक परमिशन दिल्ली आहा. दोन गोष्टी जावं शकना. TCP घराक एप्रूव दिता आनी इंडस्ट्रीकय एप्रूव दिता हे जावं शकना. RMC प्रोजेक्टाचेर उलयता हांव तुका अशें म्हणना की इंडस्ट्री झोन आसल्या कारणान इंडस्ट्री जातलेच पण जे धुल्ल्याचे इंडस्ट्री आहा ते हांगासर हाडल्या आनी तेंच्यांनी हांगासर घातल्या. आनी जगता पंचायती आमी हिसाबाक गेल्या पंचायत म्हणटा की आमी तांकां युनिवर्सिटी दिवंक ना ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन युनिवर्सिटी दिल्ली हांव म्हणटा. म्हणजे हांगासर म्हणजे आमी आमदारा कडेन आमी स्थानीक म्हणून आमदारा कडेन आमी गेल्ले आमदारा कडेन आमी मांडल्या म्हाका दिसता आमदारान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आहा. एक तर इंडस्ट्री झोन जावं शकता नाल्यार एक तर रेजिडेंट झोन आसूंक शकता. रेजिडेंट झोनाक TCP बिल्डींग बांदपाक परमिशन दिता आनी तेच्या एक जस्ट 50 मिटराक तुमी RMC प्लांट दिता. हेचेर सरकाराक काय तरी म्हणटात ती एक्शन घेवपाची गरज आहा. फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन वाळपय नगरपालिका वाठारांत येवपी बेकायदेशीर घरां मोडपाची मोहीम हातांत घेतल्या. मंगळारा वाळपय वेळसांव वाठारांत येवपी दाऊद शेख हांचे बेकायदेशीर घर पालिकेन मोडले. बेकायदेशीर घरां मातये भरोवण करची असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्या उपरांत नगरपालिकेन ही कारवाय सुरवात केली. शिवोले पूल ते थिएटर जंक्शन मेरेन रस्तो दुरुस्ती करपाच्या कामाचें उद्घाटन शिवोलेचे आमदार दिलायला लोबो हांच्या हस्तुकी जालें. हो रस्तो रुंद करतले त्याच बरोबर पार्किंग सुविधा करतले. रस्त्यार जावपी ट्राफिक सुटावी जावची आनी शिवोलेन येरादारीचे प्रश्न सुटावे जावच्या हेतान ह्या कामाक सुरवात केला. ह्या कामाक 1.50 कोटी खर्च येतलो अशें शिवोलेचे आमदार दिलायला लोबोन सांगले. ह्या वेळार मार्ना पंचायतीची सरपंच शर्मिला, उपसरपंच विलियम तशेंच हेर मानेस्त थंय हाजीर आशिल्ले. मार्ना पंचायत एरिया inaugurate this improvement of road from Sholi Bridge up to Theatre Junction. आमचे सरपंच by Sharmila, Deputy Sarpanch by William, all the ward members of Marna Panchayat and Todia आणि हांगासरले सगळे ग्रामस आमचे बरे आमचो येई John. I welcome you all, press, media, everyone. This improvement of road from Sholi Bridge up to Theatre Junction costing 1 crore 50 lakhs. Anga mode divider etolo. Carriage way will be 7.5. Besides that parking, besides that a footpath. So आमी जाता त्या भाशेन सगळ्यांक adjust करून only extensions will be removed. Extension कोणे केला ते काडलेली पूण जाता तितल्या प्रमाणे सगळ्यांक वांगडा घेवन हे काम करपाचें. आय थिंक पिपल्स कॉपरेशन इज व्हेरी नेसेसरी.
वायगिणी मयेच्या श्री खेतोबा देवळात सोमाराक कौल उत्सव व्हडा भक्ती भावनेन मनयलो। ह्या उत्सवाक भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। हजारांनी भक्तांनी श्री महामय देवीचो कौल घेतलो। पळयात कौलाची कांय खिणचित्रां। आयज राष्ट्रीय विज्ञान दीस। त्या निमतान देशभरातल्या विद्यालयांनी, महाविद्यालयांनी तशेंच विद्यापीठांनी ह्या दिसा वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यो। मंगळारा पेडणे श्री भगवती स्कुलांत विज्ञान दिसाच्या निमतान प्रदर्शन घडोवन हाडले। ह्या प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या वखदी झाडांचे तशेंच ल्हान ल्हान वैज्ञानिक प्रकल्पाच्या देखाव्यांचे प्रदर्शन केल्ले। पळयात ह्या प्रदर्शनाची कांय खिणचित्रां। पणजेच्या भाटल्या वाठारांत सटी भवानी देवळाचो वर्धापन दीस शेनवारच्यान सुरू जाल्लो। हो उत्सव 5 दीस चालू आशिल्लो। पयल्या दिसा पारंपारीक पद्दतीन वेगवेगळ्यो धार्मीक विधी आनी अभिषेक जालो। सटी भवानी देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान भक्तगण आयिल्ले। ह्या वर्धापनाच्या 5 दीस उपरांत मंगळारा 27 तारखेक पालखी उत्सव जालो। ही पालखी भाटले वाठारांत भोंवडून थळाव्यांनी देवीचो आशिर्वाद घेतलो। मये सिकेरी गोशाळेचो अध्यक्ष प्रमिला राव हांचे कडेन पेडणेची भटकी गोरवां उखलपाची गाडी दिल्या। ह्या गाडयेचें उक्तावण मंगळारा पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकराच्या हस्तुकी जालें। भटकी गोरवांक लागून अपघात वाडटात तशेंच ही गोरवां रस्त्यार भोंवतात हे सगळे टाळपा खातीर ही गाडी दिला अशें प्रवीण आर्लेकरान सांगलें। सारकी जी गोरवां आसा जी रोडाक ती सगळी गोरवां आमी ह्या गाडयेन व्हरपाचे आसा आनी हेच्या पयलीं आमी व्हरतले। त्याच्या खातीर आमकां लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय की गोरवां जी आसा ती व्हरपाक आनी कोणाची आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगपाची की जी गोशाळेक दिवंक सोदता ती आमी तेंच्या घरा कडल्यान व्हरपाक शकता। आनी जर तांकां जर दिसता आमी गोरवांक कोणाची पोसलेली जर येल्यार जाल्यार रिटर्न ती आमी दिता म्हणल्यार विदीन 15 दे 15 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी आमकां कळोवप आसता की आपली गाय तुमी गेले आनी ती आमकां रिटर्न हाडून दिवपाची। 15 दीस जाल्या उपरांत ऑलरेडी ताका पे करचें पडटा ते मागीर पर डे उपरांत दिता। जी आमी ताका गाडी हँडओवर केल्ली आसा गोशाळेक कित्याक ही खूब गरजेची आसली कित्याक आयज पेडण्यां खुबशीं गोरवां रस्त्यार येवन बसतात। ती गोरवांक खऱ्यांनीच गरज आसली कितें व्हरपाची कित्याक ओनराक हांव इतलेंच सांगूंक सोदता जे गोरवांचे आहा ते रस्त्यार सोडचे न्हू कित्याक एक्सिडंट खूब जातात। तशें आमचे यंग भुरगे आहा ते रातचे गाडयो चलयतात रातचे खंय तरी कामाक वयतात जॉबाक वयतात तेन्ना ते गोरवां बरे आसतात आनी ते हितून गोरवांनी तांकां एक्सिडंट जावन खुबशे भुरगे पिड्ड्यारूय जाल्ले आसा। ताका लागून सगल्यांनी ही इनिशिएटीव घेवची आमी सगळे पेडणेकार इनिशिएटीव घेवया जे कोणाची गोरवां आसा तेंच्यांनी तांकां बांदून
दवरची आनी त्या जाग्यार आहा पळय तेंकां ते गोट्यार तेंच्या व्हरची तेंकां अशें गांवार सोडची न्हू कित्याक तुमकां इतलें सांगूंक सोदता आतां खंयसरूच रोडार ह्यो गोरवां दिसची ना कित्याक ही गाडी हाडलेली आहा तेंकां फूल आमी हें दिल्लें आहा परमिशन की तुमी त्यो गोरवां रस्त्यार आहा पळय ती उखलून व्हरची म्हणून. अनुसूचित जात आणि अनुसूचित जमात या वर्गातल्या लोकांनी सरकारी येवजणेचो लाभ घेवन स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जाय असो विश्वास पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान उक्तायले. तशेंच अशिक्षीत तरणाट्यांनी लेगीत सरकाराच्या येवजणेचो पुरेपूर फायदो करून आपलो वेवसाय सुरू करचो. सरकार अनुसूचित जात आणि अनुसूचित जमात ह्या लोकां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायता. ह्या येवजण्या वयल्यान आर्थीक नदरेन सर्वसामान्य लोकांनी लाभ घेवप गरजेचें अशें प्रवीण आर्लेकरान अवॉर्डनेस वर्कशॉप ऑन स्कील डेव्हलपमेंट पेडणे आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतालो. ज्यो गव्हर्मेंट आतां सदांच सांगता स्किमी आसात ते आमच्या बारीक ते बारीक लोकांनी घेवपाची खूब गरज आसा कित्याक आमचे युथूय बी युथांनी पयलीं लस ही कितें ती काडून उडोवंक जाय लस दवरूंक जायना कसल्याय कामाक ताका लागून तेंच्यांनी आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावन तेंच्यांनी आपलो स्वताचो संवसार उबो करूंक शकता कित्याक गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी खूब आसा भुरगे जे शिकोंक ना ते पासून हांव सांगूंक सोदता तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी घेवच्यो कित्याक आमच्या BJP सरकारान मोदी सरकारान खूब बरें काम केलें आहा आनी तेजो इतलोच विचार आहा की बारीक लोक कशे वयर सरचे तशेंच आमचे प्रमोद सावंत सर अशेंच ते बरें काम करता असो तुमचो सपोर्ट आसचो ताका कित्याक तेजो असोच विचार आहा कितें आमचे सगळे गरीब लोक कशे वयर सरचे ते कित्याक आयज ह्यो स्किमी तुमी घेत जाल्यार आमचे खंय तरी भुरगे आमचे जे पळय गव्हर्मेंट जॉब तुमी सोदतात सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब सरकार दिवंक शकचो ना ताका लागून तुमी स्किमी घेवच्यो आनी स्वताच्या पांयार उबे रावन तुमी दाखोवचे. मांद्रे वाठारांत रस्ते खणून दवरिल्ल्या कारणान सगळो धुल्ल थंय आशिल्ल्या रान फळांचेर बसता आनी ताका चवर येवच्या पयलींच ती मरून वतात. आतांचो हंगाम हो खासा रान फळांचो जावन आसा. रान फळां म्हणटकीच आमच्या दोळ्या मुखार येतात ती म्हटल्यार मुट्टे, जांबळां, चुन्नां आनी काण्णां. रस्त्याच्या धुल्लाचो परिणाम ह्या झाडांचेर जाता आनी हे दिसून येता. ह्या फळांक बाजारांत लेगीत व्हड मागणी आशिल्ल्यान हाचें लुकसाण विक्रेत्यांक जावपाक लागलां. सोमारा मध्यानरात्री कोंबा रिंग रोडा लागसार आशिल्ल्या रेल्वे मार्गा कुशीकच्या सुक्या तणाक आनी प्लास्टिकाच्या कोयराक अचकीत उजो लागलो. रस्त्याच्या कडेक पार्क केल्ल्या गाडयांक हो उजो लागपाची शक्यताय निर्माण जायना फुडें घडणूक थळार पाविल्ल्या लोकांनी तो काडून उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. नेमको हो उजो लागपाचें कारण कळपाक शकलें ना. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. सोमारा पेडणे अंसापूर वाठारांतल्या सरकारी स्कुलांत बाजार डे उमेदीन मनयलो. त्या निमतान शाळेच्या वाठारांत भरिल्ल्या बाजाराक गिरायकां सयत पालकांक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. भुरग्यांक बाजाराची म्हायती मेळची आनी वेव्हारीक ज्ञान मेळचें ह्या हेतान ह्या बाजाराचें आयोजन केल्ल्याचें कळटा. बाजार डेच्या निमतान भुरग्यांनी वेगवेगळ्या तरेची गांवठी भाजी तशेंच हेर साहित्य विकपाक हाडिल्लें.
पणजे शारात जायती सरकारी कार्यालयां आणि महाविद्यालयां आशिल्ल्यान हे शार सगळ्या लोकां खातीर म्हत्वाचें थारता। ह्या शारांत अश्यो कांय इमारती आसात जाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या। खंयची इमारत केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा। जायते लोक नोकरे निमतान वा शिक्षणाक घेवपाक हांगासर येतात तेन्ना तांच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन विचार करप गरजेचें जावन आसा। पूण हाचे विशीं कोणाचेंच हाचेर लक्ष ना, देखून सरकारान ह्या विशयांत गांभीर्यान लक्ष घालपाची गरज आसा। पणजी शहर हे इतले लोकां खातीर इम्पॉर्टन्स आसा, कारण म्हणजे हांगासर सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसां, सगळी गव्हर्मेंट जे डिपार्टमेंट आसा ते सगळे पणजे शारान येतात। आणि ह्या पणजे शारांतले गव्हर्मेंट जे सरकारी बिल्डिंग्स आसा, सरकारी इमारती आसा, त्यो इतल्यो तांची दुरवस्था जालेली आसा तुमी पळोवपाकूच शकता की आमी पळोवपाक गेल्यार जुंता हावज, मागीर CCP, मागीर एज्युकेशन डिपार्टमेंट, मागीर फार्मासी कॉलेज, अशे खुबशे डिपार्टमेंटां आसा जंय भुरगीं शिकतात, लोक कामाक येतात। ही पयलींची आसल्या कारणान ह्या बिल्डिंगेंची, ह्या इमारतीची कोणूच दखल घेना अशें दिसून येता। कारण म्हणजे ह्या बिल्डिंगेंची इतली दुरवस्था जाल्या की खंयचे कुडके मोडून पडल्यात, बिल्डिंगेक झाडां उक्तून आयल्यात। हे बिल्डिंगेंची खंय तरी दखल घेवपाचें कोणाकूच दिश्टी पडना काय कितें असो आतां एक प्रश्न उक्तायला। कारण म्हणजे हे बिल्डिंग्यो पोर्तुगीज काळांतल्यो ह्यो सरकारी बिल्डिंग्यो हांगासर आसा। ह्या बिल्डिंगेचेर कोणी तरी लक्ष घालपाक जाय। हांगासर ज्या सरकारी इमारतीन ज्यो लोक कामाक येतात ते आपलो जीव मुठीन दिवन येतात, कारण म्हणजे ही बिल्डिंग, ह्यो बिल्डिंग्यो ज्यो आसा ज्यो केन्नाय कोसळून पडपाक शकता, अशें ह्या बिल्डिंगेची सारकी दुरवस्था जालेली आसा। जाल्यार सगळ्यांनी हाचेर लक्ष घालून, सरकारान सुद्दां हाचेर लक्ष घालून ह्यो इमारती आसा त्यो पोर्तुगीज काळांतल्यो ज्यो इमारती आसा तेचेर लक्ष घालून सारकी आसल्यो तश्यो परत करून दवरपाक जाय। पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर। पालिका कायदो फाट्यार मारून दुकानां तिसऱ्याकूच हस्तांतरीत केल्ल्या म्हापशेच्या 309 दुकानदारांक पालिकेन कारणां दाखय नोटीसी धाडल्यो। देखून हाचेर उपाय काडपा खातीर म्हापशेच्या दुकानदारांनी थळावा आमदार जोशुआची ताच्या घरा वचून भेट घेतली। मूळ मालकाच्या नांवार आशिल्लीं कांय दुकानां सब लीज करून तिसऱ्या मनशाक दिल्ल्या खातीर हाचे आड कोणी तरी कोर्टान धांव घेतल्या। कोर्टान ह्या विशीं पालिका संचालकाक चवकशी करपाचो आदेश दिलो। तांकां 1,20,000 पिपलांक तुमी भायर मारतले आनी त्रासान घालतले आनी जॉब दितले, पयलींच जॉब ना हांगासर। खूब जाण अनएम्प्लॉय, वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। आमचे कडेन जेन्ना आपले 1000 शॉपकिपरां कडेन जेन्ना 4-4 लोक जेन्ना काम करतात, 2-2 लोक काम करतात, 2-2 फॅमिली आमचेर डिपेंडंट आसा। आमकां तशें पळोवंक जाय। आमकां त्या प्रमाणे सरकारान जें कितें करूंक जाय त्या प्रमाणे करूंक जाय आनी आमकां रिप्रेझेंट करूंक जाय। आनी जे कितें बारीक सारीक त्रुटी आसा, जे कितें गव्हर्मेंटाचे प्रोविजनान एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर गव्हर्मेंट रायट कितें आसा पळय असेंब्ली लेवलचेर आमकां हेल्प करूंक जाय, इतलेंच आमचें मान। आमी वेपार करता, आमी सॉफ्ट रावल्यात, आमी कोणाच्या वाटेक वचना, आमी आपलें काम करता थंय वयतात। हांगासर इतले जाण इनलिगल ड्रगवाले आसात, तेंच्या वाटेक कोण वयतात, तांकां पयलीं हाडात न्ही। ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक। अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल, फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV।